देव बरोबर दीस दिवं. भाव भयणीनो, माये मोगाचो येवकार सगल्यांक तुमकां आयच्या ह्या मिसा समारंभाक. आज आमी लुर्दीस सायबांची परब करता आनी लुर्दीस सायबांचे परबे सुमयार आख्ख्या संवसाराक भलायके खातीर भेटयलेलो दीस समारंभ मागुया. ह्या मिसांत केरीत भाशेन आमचे पिडेंत आसलेल्या भाव भयणां पासत जायतो आमचो लोक पिडेंत आसा, कश्ट होता, हॉस्पिटलांनी आसा. एक आमची भयण मारिया एस्पेसियोजा म्हूण हॉस्पिटलांत आसा. मानिपाल कांकराचें दुयेंस. जायतीं आमची भाव भयणां ह्या दुयेंसाक सांपडलेलीं आसात. ह्या सातोड्यांत आमचो एक भाव भुरगोच तरणाटो विली सोंपला. ताका सुर्गीचें सूख ताची घोरकान्नीक आनी भुरग्यांक आमची बुजवण हे मिसांत मागुया. तशेंच मागुया आजतान आमचे गांवांत दोग पाद्री रेदेमतोरिस्ट पाद्री रावंक आयल्यात. फादर रितेश रुजारियो आनी फादर एंटनी लॉपेस. ते आमचे बराबर आसतले हे मिसांव दिवंक बरे भाशेन आमचे हे मिसांव जावंक मागुया. सगळीं आमी येवंक आनी वांटो घेवंक भाग्योन मिंगेलीची फिरगोज आमची उदीक जिवाळ जावंक मागुया. आनी आयच्या मिसाचे इंतसांव फातिमा मिनेजीस हिचे भलायके पासत मागतना रादिया विएगस आपलो वाडदीस संभ्रमता. ताका आनी आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस पाळटल्या पासत मागुया. आमचे हात जोडून दोळे धांपून हे मिसाक सुरवात दितना खुर्साची कोरू काडुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सभे आसूं. आयज आमच्या गोंयांत भलायकेचो दीस. आयचो विशय जावन आसा सगळे कडेचो लोक ताचेशी येतालो. पिडा आमचो भावात तोपसता. आमची खुशालकाय आनी शांती चोरून वता. आमचे भिरांत एकूचपणान हाडटा. जिवीत एक भाशेन निराशी कोत्ता. ह्या पासत पिडेच्या वेळार आमकां देवाची गोठाय आनी बोल आनी तेच बरोबर मनसाचो सांगात जाय. जेजून पिडेवंताचो हुस्को दवरून तांकां बरी केली. भलायकेचो दीस आमकां सगल्यांक पिडे वेळार आमी गोड रावूंक आनी पिडेवंताक फावो तो सांगात दिवंक उगदास कोत्ता. पिडेन सोंसतात त्या आमच्या भावा भयणींक तशेंच हॉस्पिटलांत पिडेवंताचो इलाज कोत्तात आनी घरांत पिडेवंताचो सांबाळ कोत्तात तांचे पासत हे मिसाचे भेट मागुया. भाव भयणीनो, हे मिसांव आमकां एक सोयीक देवाशी पोत्तून येवं. 480 वर्सां आमचे भावार्थाची यात्रा आनी 480 वर्सां जायते देवाचे कडल्यान आमी घेतलां. हे गांवचे देवान जायतो आशिर्वाद घाला.
हे गांवच्या गोरब्यांचेर जायतो आशिर्वाद घाला. आज आमी जायती देवाच्या आशिर्वादान भरून जायतें कितें आमचे लागीं आसा. आज उगडास करुया देवाच्या उदारपणाचो. मागुया आमचे बसत आनी आमची भाव भयणां ओझरांनी आमची ताळगांवची UK आसात, गाल्फाक आसात, भायल्या गांवांनी आसात, तांचोय उगडास करुया. आनी आमची भावार्थाची दिवली सदांच जोडटी पेटलेली सांबाळूंक आमकां एक एकल्याक जिविताचे नवसरणी करून देवाशी येवंक आदार दी म्हूण मागुया. हे सातोळ्यान आमी शिंजेचो बुधवार करतले, प्राचीत काळान भितर सरतले, आमच्या कपलाक गुबोल लावन आमी पातकी म्हूण ओळखून घेतले. देवाची बरी खबर मानून घेवंक, प्राचीत करूंक आनी पातक सोडून जियोंक आमकां पवित्र सभा उलो मारतली. हें सगळें सुमनांत जावन आमी बरे भाशेन हो पिराचीत काळ कुरपेचो काळ कसो मानून घेवंक आयच्या मिसांतल्यान आमकां सगल्यांक कुरपा मागून घेवया. आमची असक्तायेची आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनाची तुरून तोंडान उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो गोडो प्राण. ह्या पासत वा घेवन सदांच वाड मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजी खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पवेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक
तुया आमची एकल्याची इंतेसांव गोरजो बापाक उबारतना पिडेंत असलेल्या आमच्या भाव भयणांक भलायकी मागुया. जेजूचे पेकवणीचो हात तांकां फाव जावं. लुर्दी साहेब मांचे विनवणेन आमकां सगल्यांक पिढी शिळेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. सर्वेश्वरा आमचे देवा, प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. आमची काळजां तुका फाव तसलें बिराड जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे आमी जियोंक आमकां आदार दी. आनी आमचे पिडेवंत भाव भयणांक लुर्दी साहेबांचे विनवणेन भलायकी आनी पेकवणी फाव कर. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. बसून देवाचें उतर आमी आयकुया. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइसेसाक आनी आरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूज वो गावो वो एक खोत आसत आनी तें कोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुताशी याज्ञिकाशी हाडचो. कोडाची पिडा जाल्यार पिंजके आंगाक घालचें आनी ताच्या माथ्याचे केस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो ओंठ धांपून बोब मारची. मेळो मेळो ताका पिडा आसोसोर तो मेळो उरतलो. देखून तो मोळा भायर एकलोच आपलें बिडार करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनान जातलो. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. तुझ्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सगळीं म्हणया. तुझ्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे, पातकाचे खोट जोर धुवन काडले. मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जोर आडकां नाटकानात, तो मनीस कितलो बागी. जबाब. तुझ्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. जबाब. तुझ्या गोपांत हांव लिपून रावतां, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सोवे संतोष भोगात. बऱ्या मनशानो आनंदान मुरगटात. प्रमाणीक काळजाचे सगळे मनशानो येयात, संतोषाचे उल्हास सोडात. जबाब. तुझ्या गोपांत
आमी कोण रावता आकाताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. बागयोंत पावलून कोरिंतकारांक बरोवलेले पयले चिटी बेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगलें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सभेक कोट दिवं कोटी देख दिवं नाका. हांव करतां तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंतिनासतना पूण सगल्यांचो फायदो पळोवन सोमेस्ताचें तारण जावचे खातीर सगल्या म्हज्या कोन्यांनी हांव सगल्यांक पावूंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उबी रावया. सगळीं उबी रावन गायन गावया. B8 5:24 B8 पेज 24 पयलो आनी दुसरो श्लोक आमी गावचो. Solve sporan, soy, solve sporan. Solve sporan, Solve sporan, soy, solve sporan. solve sporan, Solve sporan, soy, solve sporan. solve sporan, Solve sporan, solve sporan, soy. Gesù pace utordu, tacia bogaci comorsa. Gesù caruca tu sguardo, amava paci pamuche. Sorbe sporat, soy, sorbe sporat. Sorbe sporat, Sorbe sporat, soy, sorbe sporat. sorbe sporat, Sorbe sporat, soy, sorbe sporat. sorbe sporat, Sorbe sporat, sorbe sporat, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोया. एक खोडकार जेजू सोरशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लागून म्हणलें, ओय म्हाका खोशी आसा, तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण तांकां गोवायकेची कुणां दिवचे खातीर मोइजेसान फॉर्मयलेलें दान भेटोय. तो गेलो पूण ही खबर अशें भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्यानूच नोकरांत वचूंक जायनासलें आनी भायर एक सुर्या स्वाताचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कोडेचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, वेन डायर हाणें जायतीं पुस्तकां बरयल्यांत, स्पेशली ऑन इमोशन्स, स्पिरिच्युअल लायफ एंड वेरियस अदर टायप्स ऑफ सिकनेसेस. आनी एका पुस्तकांत तो एका दादल्याची काणी सांगता. एक दादलो मनीस वेन डायराक मेळूंक येता आनी म्हणटा, वेन
I'm sick. Please help me to cope with my sickness. आनी वैन डायर ताचे लागीं म्हणटा, बाबा कितें जालें? जाणाय, हांव काजार जाल्यार सुमार 24 वर्सां जालीं. म्हजी बायल म्हजो खूब मोग करता. From her side, I do not see any lapse. भुरग्यांचो मोग, घोवाचो मोग, डिसिप्लीन, शिस्त सगळें आसा. पूण हांव डॉक्टर सुमार 21-22 वर्सां जालीं म्हजे काजारी बायलेक सोडून हांव आनी कोणा लागीं संबंद सोडून आसा. My wife doesn't know about this. जितलेय पावटी हांव म्हज्या घरान भितर सरतां, म्हजे बायले सांगाता ते बेडीचेर आड पडटा. My conscience eats me up. Every time in the morning when I sit with her for the breakfast, and when I gaze into her eyes, my conscience eats me up. हांव जेन्ना म्हज्या भुरग्यांच्या सांगातां बसून चिट चॅट करता, तेन्ना my conscience eats me up. What sort of father am I? I am tired. I am worn out. I am broken. हांव डॉक्टर वैन खबर जाला. हांव नको कितें करचें तें. From within I am being eaten up. दिसाच्या दिसाक म्हजें अंतस्करण म्हाका खावन खावन कोबार करता. म्हजें मन म्हाका खावन कोबार करता. म्हजें काळीज म्हाका खावन कोबार करता. And in the eyes of my wife and my children and my God, day by day I am losing the ground. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज मनशाची गोत असली जालेली आसा. सगळे वाटेन सुदारप जालां, बी टेक्नॉलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, फिलॉसॉफिकल, whatsoever. पूण मनीस आयज कोबार जायत आसा. और एक मनीस आयज जावं belonging to the elite class or the poorest of the poor, everybody is sinking. जावं पाप साहेब, जावं पाद्री, जावं बिस्म साहेब, जावं माद्री, तुमी आमी सगळीं एकूच बोटींत आमचें कुस्येंस आमकां खाता प्रिदिशान. Book of Numbers, the word of God says, your own sins will come to haunt you. तुजीच पातकां तुका खावूंक येतलीं अशें पवित्र पुस्तक आमकां परतून परतून उगडास करता प्रिदिशान. आनी आयज मनशाक दुयेंस लागू जाला. मनीस एकसुरपणाक सांपडला. मनीस मरूंक पावला. मनीस डिप्रेशनाक पावला. The prime reason and the root reason is the sins are being the sins are eating us up. आमचीच पातकां आयज आमचे नदरे मुखार उबी रावून आमचो जीव खातात प्रिदिशान. आनी आयज असलेच कितें आमी पळयता. देव एरनाक सांगता आनी मोसेसाक सांगता, ज्या मनशाक कोड्याचें दुयेंस जालां, लेप्रेसी जाल्या, प्लीज वॉर्न देम. Tell them that to wear the torn clothes. Tell them to take or carry the bells. Tell them to dirty their face. Tell them to announce, I'm an unclean person. सगळ्याक सांग, हांव मेळो मनीस, पिंजलेलें घालून भोंव, कित्याक your sickness is a contagious. It can ruin the whole nation or the village or the group of people.
आनी आयज लेप्रसी आमकां सगल्यांक जाल्या प्रिदिच्यान सगळी आमी पातकांत बुडून प्रिदिच्यान आमी जाणाव लेप्रसी आदीं जेन्ना जाताली मनशाची कूड खोबार जाताली बोटांक कुडके बांदून सगळे लिपयताले आनी आयज आमी मेकअप मारून प्रिदिच्या भाव भयणीनो वी टेल द वर्ल्ड एवरीथिंग इज फायन अँड ब्युटिफूल विथ अस दॅट इज नॉट द रियालिटी. The reality is we are finished. The reality is this, we are tired. The reality is this, that we are worn out. The reality is this, we are broken and wounded. That is the reality. आणि हे प्रिदिच्या भाव भयणीनो सगळ्यांक लागू जातले. घोव सुरू करीत जाल्यार बायलेक लागू जातले, बायल सुरू करीत जाल्यार भुरग्यांक लागू जातले, भुरग्यांक लागू जाल्यार तांच्या भुरग्यांक आनी सगळो आमचो घोराबो खोबार जातलो. अँड इट विल जस्ट स्लिप फ्रॉम आवर हँड्स अँड यू विल नॉट बी एबल टू टेक केअर ऑफ इट. आनी असली परिस्थिती जाल्या तुजी भुरगीं तुजें एक उतर आयकना. इट्स अ क्रिस्टल क्लियर सायन the family has slipped off. आनी जेसू प्रिदिच्या भाव भयणीनो ह्या सिट्युएशनाक आयज जबाब दिता. There is a cure. There is a redemption. There is a hope. And what is the hope? Jesus is the hope. न्हिदल्यांत तीं उठात, न्हिदत रावत. सो प्रिदिच्या भाव भयणीनो एक कोडकार मनीस जेजू सोरशी येता आनी म्हणटा सायबा तुका जाय जाल्यार म्हाका पेकोणी फावो जावंक येता. हो मनीस आपलें अदृश्टपण, आपली दुयेंसां, आपलें आदार नासलेलें जिवीत देवा मुखार ओळखून घेता. लॉर्ड, इफ ओन्ली यू वॉन्ट यू कॅन हील मी. And the instantaneous answer of Jesus is this. पहिले सुवातेर आमी आमचें अदृश्टपण, हांवें म्हजें पातक, बाबा हांव वायट जिवीत जियेता, हांव लोकांक त्रास दिता, हांव एक बरो मनीस न्हय हें हांवें ओळखून घेवंक गरजेचें. हांव एक धोळडीरो पाद्री हें हांवें ओळखून घेवंक गरजेचें. अँड देन आय क्राय आउट इन ह्युमिलिटी, लॉर्ड प्लीज स्ट्रेच आउट अँड हील मी. आनी प्रिदिच्या भाव भयणीनो रियलायझेशन ऑफ वन स्टेचर अँड सिच्युएशन इज मस्ट. दुयेंसाची ओळख, म्हाका डायबिटीज आसा, म्हाका हार्टाचें आसा, म्हाका प्रेशराचें आसा आनी म्हाका टॅबलेट्स घेवंक जाय. दिस अवेअरनेस इज इम्पॉर्टंट. समवन हॅज सेड, कोणे तरी सांत अशें म्हणटा, आवर कॉन्शियन्स इज लायक अ बार्किंग डॉग. इट नेवर बायट्स बट इट कीप्स बार्किंग. आमचे कुसेस एका भोंकतेल्या सुण्या भाशेन जावन आसा. ते तुका भोंकीत रावतले पण चापचे ना. ते तुका भोंकीत रावतले चापचे ना. ते तुजें पातक तुजे नोदरे मुखार हाडीत रावतले पण तुवें निर्णय घेवंक गरजेचें. जेजू ह्या मनशाचे दुयेंसाचे पळयता. आय विश टू क्लीन यू. जेजू म्हणटा म्हाका खोशी आसा तुका बरो करूं. जीसस युजीस द वर्ड. सगळे जे देवान केले उतरां उदेशी पेकोवणी, उतरां उदेशी बोगसणे, उतरां उदेशी सैतानाक पयस केलो. आनी ह्या मनशाक म्हणटा आय विश टू. आनी उपरांत देव जेजू ताचेर आपलो हात दवरता. 3 things. Realization from the sinner's side. The second thing is the revelation of the word of God. And the third thing, when God touches, everything is awesome. Everything is beautiful. Everything is refreshing. Everything is meaningful. When God doesn't touch,
It is miserable. It is miserable. आनी ह्याच खातीर हे तिनूय गुण आमकां गरजेचे प्रिदिशान. देव ह्या खोडकाराक बरो करता. देवाक दिनवासीत सगळ्यांक सांगता हांव बरो जालो. हांव इतलीं वर्सां दुयेंसाक सांपडलेलो बरो जालो सगळ्यांक सांगूंक पावता. आनी ही होच सहयोग प्रिदिशा भाव भयणीनो देव आमकां तालिगांवच्या लोकांक दिवंक आशेता. तुमी म्हणटले ओ काळो लोभ घालून कोण आयला. तुमच्या पादवी घरान सुमार 1 वरोस आदीं हे मिसांव थारायलेलें. आमकां ह्या तुमचे इगोर्जींनी आमी येवचे, देवाची उतराची परगोटणी करची आनी करीत भाशेन और एक तालिगांव गांवांत जियेतल्या कुटुंबाक देवाच्या उतरा उदेशी तांकां परत हाडची ताची आस जाली. हे ताचें सोपन जालें. देवान हें चिंतप हें सोपन ताच्या मनांत काळजांत रोंपलें. आनी प्रिदिशा भाव भयणीनो तालिगांव आयज जायते अनुभवता. गरीब गिरेस्त जाणटो तरणाटो भुरगो मरूंक पावल्या ती सगळीं एज आय सेड वी आर इन द सेम शिप, sinking, crying, dying and suffering because of our sinfulness. आनी देव प्रिदिशा भाव भयणीनो ह्या मिसांवा उदेशी ह्या रेतीरा उदेशी फाल्यांतान सुरू जातलो विजिटा उदेशी येता त्या सोमनाक शेरमावा उदेशी सोमोनभर रेती हांगा जातलो. आनी म्हणटकच देव तुमकां वा आमकां काळोखांतली उंच वाडात पातकांतली जेजू सोरशी बरेपणांत हाडूंक आशेता. आनी हो सहयोग चुकोवचो न्हय. प्रिदिशा भाव भयणीनो जायती तेम जालो पाद्री जाल्यार जायत्या गांवांनी इंडिया तशें भायर शेरमांव देवूंक रेतीर देवूंक गेलां. And this has been my experience. It could be your words as well, because we are grown up intellectuals and with lot of reasoning power. आमी जेन्ना करीत भाशेन घरांनी भेट दिवंक तुमकां रेतीराक येयात म्हणटा तेन्ना शिकलोलो जाणटो व्हडले पोलासींत रावतलो मनीस आमकां म्हणटा फादर वी आर सो हॅपी दॅट यू ऑल हॅव कम टू प्रीच द मिशन्स अँड द रिट्रीट इन आवर पॅरिशेस. Wonderful. But you know what? We are busy with our exams, our corrections, our business and other commitments. And therefore, we will not be able to come. Excuse us. Maybe when there is another opportunity later on, after some years, we will come. हांव तुमकां भिवूंक आशेना. हांव तुमच्या काळजांत भिरांत घालूंक आशेना. But I would like to keep the reality right before your eyes. ह्या मायकाक प्रिदिशा भाव भयणीनो 1 वर्साची 6 म्हयन्यांची वॉरंटी आसा. पण तुज्या आनी म्हज्या जिविताक 1 सेकंडाची वॉरंटी ना. बसलेल्या जाग्यार तुका म्हाका हार्ट अटॅक येवन वी कॅन बी फिनिश्ड. मिस कोबार जातना गाडी भायर काडटा भूम कोबार. काल आयज फादर सांगतालो एक पिलार बायल बसीन ट्रॅव्हल करून पणजे आपटोली मेली. काल पयर परवरी एकली बायल ट्रका पोंदाक बासी पोंदून मेली. एनी टायम वी कॅन बी डन विथ. आनी ह्याच खातीर हांव बिजी कमिटमेंट्स ट्युशन्स काम अकाउंट्स करेक्शन. डोंट फूल गॉड विथ सिली एक्सक्यूजेस. यू विल बी फूल्ड. देवाक पिशांत काडचें न्हय. आमी कितलीं हुशार जावं, कितलेंय गिरेस्त जावं, कितलेंय गरीब जावं, कितलेंय दुडू आसूं, एवरीथींग इज वॅनिटी. सगळें निर्फळ जोरी तोर आमच्या जिवितांत देव ना जाल्यार प्रिदिशालो. And this is my conviction. This is not my feeling. हे म्हजे काळजांतल्यान सांगता. जो मनीस देवांत रोंबलेलो आसता तो मनीस कितेंय येवं केन्नाच दुखेस्त जावचो ना. मरतना पासून हांसून खेळून मरतलो.
आनी जो मनीस देवांतना कितें कितलीय गिरेस्त आसूं तळ फोडून फोड फोडत खोबार जातलो. हात सोडून मागता तूं कितलोय बिजी आसूं, बिकॉज वॉट एवर यू आर इज गॉड्स ब्लेसिंग. And to run the race, you need the grace. Otherwise, we are done. हात सोडून मागता कित्याक तुमी जे जिवीत हांवें पळयलां, तुमी नॉट इवन 1/10 यू हॅव सीन, नॉट इवन 1/10. कित्याक आयज पासून म्हज्या 19 वर्सां पाद्री जावन एक मनीस म्हजे सोरशी येवन म्हणूंक ना, फादर, द जॉयफुल पर्सन हू एवर लिव्ड ऑन दीस वर्ल्ड, इन दीस वर्ल्ड, एक मनशान म्हणूंक ना. सगळे माग 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 माग. एक मनीस हालींच गेल्या त्या सुमार 20 दीस पंजाबाक आसलो, थंयच तेंच वेता थंयसर तेंच स्पिरिच्युअल मनीस खोबार जाला. हात सोडून मागता ह्या रेतीर चुकोवचो न्हय. जाणट्यांनी, भुरग्यांनी, मोरतेल्यांनी, तरणाट्यांनी, माद्रीनो, पाद्रीनो सगळ्यांक देवाचो उलो. हाव एवर यू मे बी बिझी, if you gain the whole world and lose your soul, what does it profit? What does it profit? शर्माव बरोच जालो म्हणचो न्हय, हांव तियात्र करूंक येवंक ना. देवाचो आवाज तुमच्या कानाचेर, तुमच्या काळजांत सादूंक आयला. एक प्रवादी कसो ह्या उल्याक जाप दिवची प्रिदिच्यान. ही कृपा हें बेसांव ह्या रेतिरांत भाग घेवंक आमकां आदार दी म्हणून ह्या मिसांत मागुया. आमेन. रावन आमच्या भावार्थाची उचारणी करूया. सांगाताक सोत मानता देवाक, सोपविदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रुसणाराक, जेजू क्रिस्ताक तुझ्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या उर्बींग उर्बी संभालो आनी कुवार मरिता जल्मलो, पावसला काल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोपविदार देवाच्या मेल्ल्याची मनसली करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, वखदांचो इतर, पातकाचे वखसणे, कुडीचे जिवांत पावन सासणाचे जिवीत. आमेन. भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी ह्या वेळार बापाक उबारतना या आमकां सगल्यांक बापाची पेखवणी मागुया. हो मिसांव आमच्या गांवांत जावचें आसा तें फळादीक जावंक सगल्यांनी आमी वांटो घेवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां फावो कर म्हूण मागुया. सगळ्या आमच्या गवळ्यांनी पिडेवंता सवे आपले गवळीक मुन्यारपण पालता आसतना तांकां वेगळ्या वेगळ्याचे भेट करूंक पिडेवंताचे माखणे वरवीं जेजूची गोठाय आनी पेखवणी तांकां फावो करूंक आमच्या गवळ्या खातीर देवा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कबूल कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आनी सरकारी वडिलांनी पब्लीक हेल्थ कॅर हांचेर गंभीर लक्ष घालूंक आनी हेल्थ कॅर न्हय फकत दर एका नागरिकाक अवेलेबल आनी एक्सेसेबल करूंक पूण अफोर्डेबल करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कबूल कर.
जायते तरेचे पिडेक लागून खूब लोक कश्टवतात. तांचे जिवीत एक सुरे, निराशी आनी तांचे कोश्ट संपना तशे जाल्यात. ह्या तांच्या कोश्टाक फुडो करूंक तांकां तांचे पिडेंतली पेकोवणी मेळूंक देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची गाबूत कर. हॉस्पिटलांनी रिहॅबिलिटेशन सेंटरांनी जाणट्या घरांनी तशेंच आमच्या कुटुंबांनी पिडेवंताचो इलाज आनी सांबाळ आमी कोत्ताना तांच्या ह्या कोश्टी यात्रान आमचो सांगात आनी आदार तांकां मेळूंक आमच्या खातीर देवा लागीं मागुया. दोयार बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची गाबूत कर. सर्गीचे बापा, आमी मोगाची भुरगीं तुजी, आमची पिडेंत आमच्या अशक्तायेंत तरेतरेच्या आव्हानाक आमी सांपडटा तेन्ना तुजी काकुतीचो हात आमकां लाय. तुजी पेकोवणी आमकां फाव कर. भोव करून लुर्दी साहेबांची विनवणेन आमकां सगल्यांक पिडे शिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमेन. तेच माय मारीक उलो मारून म्हणुया. Noman mre kurpan borore सर्वेस्पोर जेतायचा Osperaमध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा बापया गती मेट कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. बसूया. बेटोनीक आमी गायन गावया. आमची पोळे व्हरतना C2 पान 28, C2 पेज 28. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. येसूच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनीक मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र विचारदवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेश्वरा, हे बेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी भाग्यवंत मारी लुर्दी साहेबांचे विनवणेन तुजी पेकोवणी आमकां फाव जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराथाय बोबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन बासुया. वैभवशा आमी करून फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन बासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो.
आपले जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवे. आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या मोहिमेवन सर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Obaraco sorbe zboru, Sorgani sonsar, Ola ducha moj Boga, Usorbi tu kazoj svoj, Usorbi tu kazoj svoj, Sorbe zborači, nami je da kazoj, बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेडी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसात समोर पोवची. म्हजी दोनी तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन दोरनूत, आमचो आस्कारी भाग्यवन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे
आतां आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा Bapak Sorgisha, तुझे नाव पवित्र, तुझे राय समकायो, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जा. आमचो दिसपटो ग्रास समकादी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी तूं आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्याक पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. की पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे विशय प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती. ओ जेजू, आमचे जिवीत न्हू सरूंक आमकां आपयता. ओ जेजू, आमकां एक एकल्याक उलो मारता. आमी एक एकल्यान ताची उतरां आयकून देवाच्या उतराचे फेस्तांत उमेदीन वांटो घेवन जेजूचे जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावुया. जेजू म्हज्या D16 पान 50 आनी 5 D16 पेज 55. 1 2 3. Gesù mocia il polmo sotto, mocia Zion, taci veduti, ori
umit kreskai, Ionie Jezu, Corit calza coccia, Tu Jesu bun, Tu ci umit kreskai, Ionie Jezu, Corit calza coccia, Tu so adlau, ekes portken Jesu, por glorium, glorizoio nirmor, ad cacecor, maca funda saiva, maca atlai, nirmor corundovor, ad cacecor, maca funda saiva, maca atlai, nirmor corundovor. प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बोमोगाल बापा, स्वर्गीच्या स्वादीक जेवणान आज तुवें आमकां दादोशी केलें. तुका आमी दिनभर आसतना आमचो जीव सगळे तरेच्या आकांतांतलो आनी पिडींतलो राख आनी सांबाळ आनी लुर्ज साहेबांचे विनवणेन तुजी पेखवणी आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. भाव भयणीनो, आमचे बरोबर आमचे इगोर्जेंत दोग पाद्री, रेडेम्पटरिस्ट पाद्री आयिल्ले आसात. फादर एंटनी लॉपीस, तो डायरेक्टर ऑफ द रेडेम्पटरिस्ट सेंटर इन पोर्वोरी, आनी ताचे बरोबर फादर रितेश रुजारियो, तो वार्का आसता थंयच्यान आयिल्लो आसा. तांकां आमी मायमोगाचो येवकार दिता तुमच्या नांवान. आनी ते आमचे बरोबर हांगा आसतलेच 24 तारखेर पुरान तांचे आसणे आमचे बरोबर आनी तांचे मिसांव फळादीक जातलें अशें आमी आस बाळगिता. आमी ताका देवाच्या उतराचें फेस्त म्हणटा, द फिस्ट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर आमच्या कानांचेर ह्या दिसांनी सादवतलें, ताचो आमी बरे भाशेन फायदो काडुया. आज दोतोनीच्या भुरग्यांक एजामी चलतात. आपली ओरोसभर कितें शिकल्यान ताचे वयर ती परिक्षा जाता. दर एका वर्गांत, दर एका क्लासींत संदेशकारां भुरग्यांक बाबर्थांत आदार दितात वाडूंक. आवय बापायनी तांकां दिवचो. फाटल्या आयतारा दीस भुरग्यांचें पयलो कुमन्यांव जालो. आमी सगल्या आवय बापायंक उलो मारता आमचीं भुरगीं वाडूंक बाबर्थांत. सगल्या भुरग्यांक आमी ह्या मिसावांक हाडुया. देवाच्या उतराचे उजवाडान ताचें जिवीत नवें करूंक सगल्यांनी वावुरचें. वी अपील टू स्पेशली द यूथ. आमचे तरणाटी आसात, तांणी सांजेची 6 ते 8 फकत 2 वरां 6 ते 8 येता त्या आयताराक तान हें मिसांव सुरू जाता. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जाल्लें 86,800. हे दुडू दोतोनीच्या वावराक आमी पाठोवन दिता. सेकंड कलेक्शन फॉर कम्युनिटी सेंटर 54,510. वेनिसडेज नोविना कलेक्शन 8,850. आनी पयल्या शुक्राराचें कलेक्शन
14,840. आज आमी घरा वता आसतना आमची SSVP वांगडी आपल्या गांवच्या दुबळ्यां खातीर तुमचो आदार मागता. आमी उदारपणान आदार दिवया. दर म्हयन्याच्या पयल्या सोनवाराक तुमच्या नांवान आमच्या गांवचे सुमार 60 दुबळ्यांक आमी रेशन वांटा. हिंदूस कॅथलिक्स मुस्लीम खंयच्याय धर्माचे ते जावं तांकां मजूत कोत्ता हांव तुमच्या नांवान. म्हणटच आमी उदार जावया ह्या वावरा खातीर. आज लूड सायबांची परब. पिडवंतांक भेटयलेलो आयचो दीस. आमच्या गांवच्या जाणट्यांक पिडवंतांक दुयेंतींक देवाची पेखवणी आमी मागुया. आनी आमकांय केन्नाय केन्नाय दुयेंस जाता, पिडा जाता, थंडी जाता, देवाची भलायकी आमकां मागून घेवया. आज फेस्ताचे मीस लूड सायबांच्या कपेलांत सांजे 5 वाजता 2 बासी आमच्या इगोजे लागींच्यान सुट्टेल्यो ओटशेल वचपाक. एक 3:15 एक 3:45 2 बासी वयतल्यो. उपकार मागता आमी सगलीं ते मिसांत वांटो घेवंक वावरया लूड सायबांच्या कपेलांत. फेस्तांत वांटो घेता आसतना आमी मिरवणूक काडटले हांव ओटशेल जंक्शनान तावन कपेला लागीं मागणें करीत तेस करीत वेतले हांव. वांटो घेवया. सांजे 8 वरांचेर मुवी स्क्रिनींग आसतलें क्रेझी मोगी बे 15 कॅम्पसांत. बे 15 वाठार आसा थंय हें फिल्म जातलें. फुकट क्रेझी मोगी बाय जॉन डिसिल्वा. आमचे रेदेमतरिस्ट भाव हांगा भेट कोत्तले. प्रितीच्या भाव भयणांनो, म्हजें नांव फादर एंथनी लोपेज जावन आसा आनी दुसरो आयज सांजेर पावतलो फादर रितेश रुसारियो. हांवें शर्मावान म्हणलां ते भाशेन फादर सिप्रियानान आमकां 1 वर्स आदींच बूक करून दवरलेलें. हुस्को ताचो ताच्या पातकुराचो आनी ऑन द स्टाफ दाखयता की तुमच्या मोगान ते लासतात म्हणून. दे वॉन्ट यू ऑल टू एक्सपिरियन्स गॉड्स अबांडंट ब्लेसिंग्स. आनी ह्याच खातीर हे मिसांव बूक करून दवरलेलें. तर खेरीत भाशेन पादविकाराक ताका आनी ताच्या सांगात्यांकूय दिनवासता आनी तुमकांय दिनवासता फॉर युअर वॉर्म वेलकम दॅट वॉज शोन टुवर्ड्स अस. फाल्यांतान प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी तुमकां विजीट करतले. फादर रितेश आनी हांव फ्रॉम 9 to 12:30 in the morning and from 4 to 7:30 in the evening. म्हणटकच जेन्ना आमी तुमकां मेळूंक येतले कोण ना कोण घरा लागीं आसचीं. फादर आयलो म्हणटकच फादर मातशें बस हां, नायटी काटान दुसरें ड्रेस घालता, तोंड धुयता. 1,500 घरां आसात प्रितीच्यानो. बाय फ्रायडे वी हॅव टू फिनीश देम. आनी आमी वतात भोंवतले. सो बी कन्सिडरेट. मातशें चिंचें तर आदीं फुडें सगल्यांनी मातशें घर साप दवरचें, न्हेसून आदीं फुडें आसचें. सुण्याक आमी येयले म्हणटकच बांदचें न्हय. सुण्याक माजरांक पयलेंच बांदून दवरचें. सो दीस इज हाव वी आर गोइंग टू विजीट. दुसरे सुवातेर प्लीज डू नॉट एंटरटेन अस विथ एनी रिफ्रेशमेंट्स. आमी तुमच्या घरांत कांय पिवूंक खावूंक येवचे नात. बगर तुमकां आमी जेजूच्या नांवान पर्सनली आपोवंक येतले. सो दीस मिशन is totally run by Jesus himself. आमी जेन्ना तुमगेर येतले आमी न्हय बागेवंत पावलो म्हणटा इट इज नो लॉंगर आय हू लिव बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. म्हणटकच जेजू तुमकां आपोवंक येतलो. दादल्यांनो, बायलांनो, तरणाट्यांनो, भुरग्यांनो आनी बाळशांनो, ऑल ऑफ अस. आमी आपोवंक येवचें ना, जेजू आपोवंक. इट्स अ पर्सनल इन्विटेशन
from the Lord to you through his instruments. तर मातशे ओरेतीर चुकोवचो न्हय प्रिदिशानो. ओरेतीर 18th to 24th, next Sunday to following Saturday. फकत 2 तास 6 to 8. म्हणटकच तुमच्यांनी आदींच तुमची हुंयसरूय कंपनींत काम करतात, आदी फुडें सांगात सर आमकां एक सुमोन मातशें अर्दें वर आदीं सोड. We will try to cover it up for you all in the following week. अशें कितें एडजस्ट करून येवची. And on behalf of God, I give you 5,000% guarantee. 5,000. कितले? 5,000. Loudly? 5,000. Areva, you all are good children. So, 5,000% guarantee you will not regret for having come for this mission. You will not regret, but rather you will say, Father, it has come to an end so fast. Stay with us for some more time. ही तुमची निमण्या दिसाक on 24th ही उतरां जातली. खंयसरूय आमी गेल्यात आयज पासून कोणेच अशें म्हणूंक ना. Father, it was only a waste of time. थोडी म्हणटली, Father, we do not understand, we do not speak Konkani. You need not do the talking. We will do the talking. You only listen. You only listen. We will do the talking. And म्हणटकच we are going to blend it for you, Konkani and English. So again, you have no excuse. No excuse. Pridicano, sogli kama sodac astiri. देव शेणलो सगळें शेणलें. उपरांत रडून फायदो आसचो ना. तर सगळ्यांक सांतिनेज, कारांजालेम, दोना पावल सगळ्यांक सांगात येयात म्हणून. And let us celebrate this festival of the Word of God in a big way. Thank you and God bless you. खूब फादराचो ताळो आमकां आमंत्रण दिता. आमी येवया भाव भयणीनो. मिसांव करूंक सोंपें न्हय, तुमी जाणात. जायतें कितें करूंक जाय. आनी खेरीत आमी पुस्तिका छापल्यात. हांगा मिसा वेळार तुमकां मेवतल्यो. आमचो भाव सांतान आनी कॉयर तुमकां गायन करूंक आदार दितलो. आनीक ही पुस्तिका आमी छापलेली आहा, जी सगळीं गायनां मागणी ते पुस्तिकाचेर तुमकां मेवतली. मागीर तो उगडास कसो तुमच्यांनी दवरूं येता. 480 वर्सांची आमची बावर्ताची यात्रा खुशाल जावया. देवान आमकां इतलीं वर्सां फाव केल्यान देखून. आनी बरे भाशेन वांटो घेवया. देव बरें करूं म्हणटा. जाणी वॉलंटियर जाल्यात. हांगा माटोव घालतले आमी बायल्यान. माटवांत लायटी, सावंड सगळें आसतलें. पिवंक उदक आनी टॉयलेटीची वेवस्था आमी करतले. म्हणटच बरे भाशेन वांटो घेवया. दुसऱ्यांकूय सांगुया. माटोवच घालूंक आमकां 2 लाख आमी दिल्यात. पयले एडवान्स दिले 50,000 माटोव घालपाक. म्हणटच आमी गरजेची आमी सगळीं येवया. ताचो आमी फायदो काडुया. आनी हेंच आमचें मन. देखून भाव भयणीनो, हांवूय उलो मारतां, आमी चुकोवचें न्हय. हे फादर आमच्या घरांनी येतले. 2 वस्तू दितले आमचे लागीं. एक इन्विटेशन आनी दुसरें मागणें. सोबीत मागणें छापलां. तांचेच मागणें तें. हें मागणें आमी घरांनी करुया. खंयच्याय वेळार करूं येता. दोनूय बाजूनी आहा. इंग्लीश भाशेन आहा आनी कोंकणी भाशेन आहा. एका घराक एक कॉपी ते दितले. केन्ना फाल्यां सान आमची मांडावळ आमी सांगतले. हांव PPC वांगडी तांचे बरोबर येतले. प्लीज हेल्प अस सो दॅट दे कॅन कम बॅक एट 12:30 फॉर लंच, रेस्ट फॉर ए वायल and go back from 4 to 7:30. आमी रावता. तुमचो तेंको सहकार करून PPC वांगड्या लागीं उलो मारता. तुमी येवंक इगोजे लागीं आनी तांकां व्हरूंक सकाळीं 9 ते 12:30 पोत्तून हाडूंक. आनीक हे भाशेन आख्खे सुमान भर त्या आमचे बरोबर आसतले, भोंवतले.
आनीक मागीर आयतारा दीस 5 वरांचेर 5:30 तेर 6 वरांचेर पयले देवाच्या उतराची भोजवण करतले आनी मागीर मिसा उपरांत सेरमांव आनीक मागीर आशिर्वाद. तुमी सगल्यांनी येवचें. आमची भयण आज कार्नवाला सुमयार खेळ तियात्र दाखयता. मार्टा डिसूजा आमची PPC वांगडी. हे तियात्र जातले 12:30 जिलाले मोरोड. 3 वरांचेर फ्रांसीस चॅपल केरांत. 5:30 कार्दोज वाडो नियर द चॅपल आनी 8:30 आगुस्तीन चॅपल सांता क्रूज वांटो घेवचो. सोमारा दीस आमची कॅरिझमॅटीक प्रेयराची जमात 4:15 हॉलांत जातली. मंगळारा दीस सांत आंतोनीच्या कपेलांत नमशींत मीस 6 वरांचेर. बुधवारा दीस प्राचीत काळ सुरू करता. हे कोरेजमाचे काळांतूच आमी मिसांव करूंक येवजिला. म्हणटच 14 बुधवार शिंजेचो बुधवार मिसां 6:30 SSPP करतली. 7:30 अपोस्टलशीप ऑफ प्रेयर. 8:30 प्रेयर ग्रूप ही सकाळीं जातली. सकाळीं 8:00 केरांत मीस आसतली जाणट्यांक. आनी सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. कामाक वेतात त्या लोकां खातीर सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस. त्या दिसाक आमी आमचें ट्रे कलेक्शन करतले. मिशन ऑफ दामांवचे मिसांवा खातीर. दामांवांत आमचे पिलारचे पाद्री आनी माद्री जायत्यो वावुरतात. आमच्यो ऑक्झिलियम सिस्टर्सूय आसात. आनीक SFN होली फॅमिली सिस्टर्स आसात. जायतीं वावुरतात थंय लोकां खातीर. आमी आमचें दान हे कोरेजमांतलें तांकां पाठोवन दितले. म्हणटच आदार दिवया तसले वावराक. आमची PPC वांगडी तुमकां लँटन बॉक्सीस घेवन येतली. ताचोय आमी सगलो दामांव मिसांवांक धाडून दितले. आमचे बिश्प साहेबाचें मौन आसा थंयच्या लोकांक आनी थंयच्या मिसांवांक आमचो तेंको फावो करूं. शुक्रारा दिसाक खुर्साची वाट आमचे इगोर्जे भायर 5:30 उपरांत मिसांत सगल्यांनी वांटो घेवचो. मांडावळ करतली खुर्साची वाटेची PPC वांगडी. सोनवारा दिसाक इंग्लीश भाशेन खुर्साची वाट 5:30 उपरांत मीस. येता त्या आयताराक वॉकिंग पिलग्रिमेज टू सांकवाळ. आमी सांकवाळे चलून वेतले. कोणें वचूंक सोदतात तांणी नांवां दिवची. भास करतले. हांगातान ओल्ड गोवा वेल्ल्या पुरान बासीन वेतले. आनी गोवा वेल्ल्या पेट्रोल पंपाशी तावन आमी चलून सांकवाळ वेतले. आनी थंय मीस जातले. नांवां दिवची. आनी वचून तांकां आमी मोटरांक घेवन येवचें ना. येता त्या आयताराक चलून येवया. जोम्यांनी मागणी करीत जोम्यांनी इगोर्जेक येवया. मिसां सोदां भाशेन 6:30 8 आनीक 9:15 सांजे आमचें मिसांव सुरू जातलें. पिराचीत काळांत दिसपट्टी मिसांत वांटो घेवंक तुमकां उलो मारता. मीस एकदम गरजेचें. पिराचीत काळाची वाचपां केरीत भाशेन आसतात. देवाचें उतर आमकां इस्कुटावन सांगूंक वांटो घेवया. सोनवारा दिसाक 17 आसा आमकां ताळगांवच्या लोकां पासत मागण्यो आसतलें. मिलाग्रींच्या कुर्साशी ओल्ड गोवा सेंट जोझफ वाज स्पिरिच्युअलिटी सेंटर हांगा मिलाग्रीचो खुरीस आसा. थंय 9 दवरला आमकां ताळगांवकारांक. 17 फेब्रुवारीचे 9:15 वरांचेर मीस. 9:15 मीस जातलें. आमी वेतले थंय ताळगांवच्या लोकां खातीर हें मीस मिलाग्रीच्या खुर्साची वांटून घेवया. जाता तांणी येवचें. येवंक सोदतात आनी जायतो नंबर आसा जाल्यार आमी भास करतले. 9:15 वील बी द मास नोविना मास एट मिलाग्रीचो खुरीस ओल्ड गोवा. शिंजेच्या बुधवारा दीस आमचे इगोर्जेन सेमिनारीस्ट येतात. सेमिनरी निवास दुलेर म्हापशांतान. तांणी एक पुस्तक काडल्या. भक्तिवंत पावलां खुर्साच्यो वाट्यो. कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन खुर्साच्यो वाट्यो काडल्यात.
ते विकूंक येतात. आनी ह्या पुस्तकांचो फायदो सेमिनरी निवास दुलेर सेमिनारिस्ट आसात तांचे खातीर जातलो. म्हणटच ते आमचे इगोर्जे भायर आसतले भक्तिवंत पावलां हीं पुस्तकां विकूंक शिंजेच्या बुधवारा दिसाक आनी मागीर ती आमच्या ऑफिसान मेवतलीं. उपकार करून तांकां आमचो तेंको दिवया. उबी रावया. A big thanks to all of you for participating in the Mass. We wait anxiously to look forward to seeing you for our mission. प्राचिताच्या मिसावांत तुमी सगळीं वांटो घेतली म्हूण आमी रावता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजूची पेकोवणी अणभवूंक वचून यात. जेजूच्या नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.